नमस्कार. समाजसेवक हो शब्द आमी उच्चारलो की आमचे मुखार राजकारणी येतात. कारण एका तेंपार समाजसेवक म्हळ्यार सामके निश्ठेन मातयेन हात घालून काम करपी, भुये कडेन सामको जापसालदार आशिल्लो मनीस, सामको तळमळीचो कार्यकर्तो आमच्या दोळ्या मुखार येतालो. दुर्दैवान आज कार्यकर्तो ही जमातच सामके रॅर अशी जाल्या. म्हणजे सामके दुर्मिळ प्रजाती आमी जशें म्हणटात तशें. कारण कार्यकर्ते दिसतीच पडनात. कार्यकर्ते जर कोणी दोळ्या मुखार आयलो ताका पयशांचो आमीश आसता, आपल्याक कितें मेळटलें काय म्हणटा तो पयलो प्रश्न विचारता. फकत कार्यकर्तो न्ही, खंय तूं एका बरें काम करपाक जर तरुण भुरगे आपयत जाल्यार आपल्याक कितें मेळटलें हो ताजो पयलो प्रश्न आसता. अशे वेळार रमेश गांवस हो मनीस आमकां हो कसो असो खंयचे अशें ताजे पयलीं शरीर, ताजें मन, ताजें खंयचें कशें घडलां हो आमकां प्रश्न पडटा. रमेश भाऊ, महाराष्ट्रान भितर न्ही मोठ्या प्रमाणाचेर कार्यकर्ते तयार जाले. आनी तांकां एक मुळावणें आशिल्लें. कार्यकर्त्यांची एक परंपरा महाराष्ट्राक आशिल्ली, गोंयांत ती ना. तरी आसतना ह्या भुमीन भितर तूं रमेश गांवस जालो तयार कसो? हो, एक खूपच महत्त्वाचा प्रश्न विचारलो तूं. आणि अशी म्हणजे हो प्रश्नाची अनेक पैलू आसात आणि त्या पैलूंच्या संदर्भान जालो कसो हो एक अजबाचीच गजाल आसा. कित्याक 78 पासून हांवें काम सुरू केलां त्या आस्तागायत म्हाजें काम चालू आसा. इतको दीर्घकाल पर्यंत काम करणारो कोण ना. हांव जालो हेचें मुख्य म्हणजे मूलतःच ल्हान आसतना पासून म्हाका एक जाणीव आसली. ती जाणीवेक नंतर 9वेन आसतना राष्ट्र सेवा दलाच्या शाखेर गेलो. राष्ट्र सेवा दलाच्या शाखेनसून खंयच्या वर्सा हे जवळ जवळ 69. त्याच्यानंतर त्या शाखेचेर गेल्याचा फायदो एक जालो म्हाका. आमच्या कडेन लायब्ररी आसली दिवचले मठ म्हणून जो आसा न्हू, त्या मठान थंय लायब्ररी आसली. आनी त्या लायब्ररीन सेवा दलाची पुस्तकां आसली, कादंबरी आसल्यो, तसो वैचारीक पुस्तकां आसली. म्हणजे कुरुंदकर वगैरे सगळे तेंची पुस्तकां आसली. आणि म्हाजो एक कल म्हणजे हांवें आयुश्यान म्हणजे 4थी पासून आसतना हांवें वाचन सुरू केलां. आणि म्हाका 4 आणे जे खावपाक दिताले त्या 4 आण्याचें वचून हांव पुस्तक घेतालो. आनी तें पुस्तक घेवन पुस्तकांची हांवें लायब्ररी स्वता केली ल्हान भुरग्यां खातीर. त्याच्या नंतर मागीर हांवें कथा कादंबऱ्यो वाचीत गेलो. आणि त्यो कादंबरी इतक्यो की इवन श्रीमान योगी पासून SSC पर्यंत हांवें वाचून काडली. त्याच्यानंतर मागीर हांव म्हाज्या वाचनाचो कल बदललो म्हणजे कसो थंय हें जालें. म्हणजे म्हाका थंय मागीर समाधान मेळना जालें. मागीर वैचारीक वाचना कडेन गेलो. रामायण, महाभारत हे सगळे, महाभारताचो उत्तरार्ध आसा हें आजून कोणाक खबर ना. तो उत्तरार्धय हांवें महाभारता वाचून काडलेलो. म्हणजे कोणाक सांगल्यार दिसता महाभारताचो उत्तरार्ध आसा तो बी वाचत. थंय नूतन वाचनालय आसलें आमचें दिवचलें, थंय वचून वाचून काडटालो. वाचून जवळ जवळ सगळीं पुस्तकां मोठी हांवें चोपयल्ली. आनी मागीर सेवा दलाच्या मुळे म्हाका नरळ कुरुंदकर गावलो. नरळ कुरुंदकरचें पुस्तकां म्हणजे वाटा म्हाज्या तुज्या सारकिल्लें पुस्तक किंवा जागर घे, शिवरात्र घे, अशी सगळीं. मागीर ह्या वाचनाची इतकी गोडी लागली म्हाका की मागीर कादंबरी कडेन वळात ना जालो. चित्र खानोलकराची शेवटची रात्र काळी घागर काळी हे शेवटची कादंबरी म्हाजी. तुजो हो जो पळय कार्यकर्त्याचो पिंड आसा तो पिंड वाचनांतल्यान तयार जालो आनी तूं जाणीवपूर्वक राष्ट्र सेवा दला कडेन गेलो. हय, वाचनातून निर्माण जालो. आणि मूलतः म्हाज्या मदीं ती एक वृत्तीच आसली. हेचें कारण अशें की आमच्या थंयसर आमच्या वाड्याचेर नाटकां जातालीं. त्या नाटकाच्या भितर ती कमिटी मेंबर हांव जातालो. आनी मागीर आमी ते खणून मंडप घालून परत नाटकांनी भाग घेतालो. जवळ जवळ 10 नाटकांनी भाग घेतला हांवें. त्याच्या नंतर नाटकांचे प्रॉम्प्टिंग सांगपाक वयतालो, डायरेक्शन थोडेशें दितालो, हें सगळें केलां हांवें. पण मागीर त्या भितरसून म्हणजे हें जें काम करतालो हांव, म्हणजे आतां जशे भुरगे देवतांचें कामां करता देवाची, ती तर म्हाजें समाधान जायना जालें. मागीर थंयसून म्हटलें तेच्या फुडें आनी कितें तरी करुया. तें कितें तरी करुया म्हटल्या नंतर तेची वाट मागीर म्हाका सेवा दलांतसून गावली. सेवा दलाचे म्हणजे असो एक्सपोजर जर आजच्या भुरग्यांक जर मेळत. म्हाका एक सांग, राष्ट्र सेवा दल तूं एक गजाल अंदाज 73, 75 ह्या काळांतली उलयता. तेन्ना राष्ट्र सेवा दलाचें कार्य गोंयांत आशिल्लें? आसलें. आणि
कार्य मोठ्या प्रमाणात असलें म्हणजे दाभो कर्णिक सारकिल्ले मनुष्य थंय कार्यक्रमाक येताले रावसाहेब पटवर्धन अप्पासाहेब पटवर्धन ही जी सामकी एकदम मोठी मंडळी महान मंडळी ती सुद्धा त्या हायचेर येताली आणि त्यामुळे व्हडलेशे आमकां ते कांय व्हडले दिसनासले पण तेन्ना आमी आमचें वय तितकें समजण्या सारकें नासलें पण आमी रावसाहेब पटवर्धन अप्पासाहेब पटवर्धन दोगूय भाव ते त्याच्या नंतर मागीर गोपुरी बी वयता आनी हे हांकां कोण गोंयांत हाडटलो हांचे त्या वेळार गोंयचे राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकर्ते कोण कार्यकर्ते म्हणण्या पेक्षा अरविंद नेवगी आसलो अरविंद नेवगीन ते सुरवातीक काम केलें तो ट्रेनींग विनींग घेवन येयलो काम केलें तेणी तो असल्या कारणां खातीर सगळे जाण येताले कारण तो तेन्ना बरोच प्रसिद्ध आसलो पुण्या पासून तो गोंया पर्यंत सगळ्याक प्रसिद्ध तो गोंयान काम करतालो का महाराष्ट्रान काम तो गोंयान काम करतालो ओके गोंयान त्याच्या बरोबर मागीर तेन्ना गोंयान काम करपी कोण अशे म्हाळशी बी कमलाकर म्हाळशी एक आसलो मागीर हो कमलाकर म्हाळशी तुका समवयस्क जवळ 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 हय तो ते वटेन सावथा कडेन काम करतालो गजानन रायकर आसलो माधव पंडीत आसलो ही सगळी मंडळी जी आसली ही राष्ट्र सेवा दलांसून आसली सुरवातीचे काही काळ म्हाका शरद दत्ता सुद्धा राष्ट्र सेवा दलान आसा अशें म्हणजे ही सगळी म्हायती मागीर हांवें काडली म्हाज्या हातीन जेन्ना राष्ट्र सेवा दल येयलें तेन्ना हांवें सगळी म्हायती संबंद गोंय आनी राष्ट्र सेवा दलाचें मुख्य काम गोंयान कितें चलतालें मुख्य काम म्हणजे शाखा शाखाचेर ल्हान ल्हान भुरग्यांक ट्रेन करप खेळांसून ट्रेन करप गाण्यांसून ट्रेन करप सादे ते खेळ घेतले गाणी घेताले राष्ट्रीयेचेर गाणी घेताले सदैव सैनिका पुढे बलसागर भारत हो अशा प्रकारची गाणी त्याच्या हितून तो एक संस्कार घडटालो तेतून एक मन तयार जातालें राष्ट्रीय मन तयार जातालें हें एक वैशिश्ट्य अशें सेवा दलाचें आनी तितून एक की भितर खंयचोच म्हणजे धर्माच्या बाबतींत आमकां कांयच पडनासलें म्हणजे सेक्युलर विचारसरणी जी आसा न्हय ती थंयसून बांदून कारण तूं सेक्युलर म्हणलें म्हणून हें जालें म्हाका कारण एका अर्दान राष्ट्र सेवा दल दुसऱ्या अर्दान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तुवें म्हणलें तशें शाखा तेय चलयताले आनी म्हाका दिसता तुमचे आनी तांचे त्या वेळार ग्रावंड लेवलाचें काम सेम आसता तितल्याच लेवलाचेर आशिल्लें कारण तुमच्याय दिवचलेन RSSाचो तेन्नाचें काम सामकें ग्रावंड लेवलाचेर तेन्ना नासलें तेन्ना नासलें म्हणजे कितें तेन्ना तितकी तेंच्यांनी मुळां धरूंक नासली दिवचलेन तेन्ना फक्त राष्ट्र सेवा दल म्हणजे सगळी कडेन दिवचलेन सगळ्याच्या मनान फक्त राष्ट्र सेवा दल आसतालें आनी त्याच्या नंतर मागीर हो राष्ट्र सेवा दल तेन्ना नॉर्थ गोंयांत चड आशिल्लो सावथ गोवा पेक्षा कित्याक सावथ गोंयान तसो कार्य करता नासलो तुवें म्हणलें न्ही माधव पंडीत आशिल्ले गजानन रायकर आशिल्लो हे सगळे लोक इन्क्लुडींग म्हाका दिसता नारायण देसायानी राष्ट्र सेवा दलान काम केलां नारायण देसाय तसो व्हडलोसो नासलो पण हे आसले दोगूय पण म्हणजे आतां ते उलोवचें पडटा म्हणून पण दोगांच्या मदीं रायवलरी त्याचो परिणाम म्हणजे सेवा दलाक भोगचो पडलो न्हू म्हणजे तो हांवेंय फेस केला म्हणून सांगता कळ्ळें एका केलो जाल्यार तो दुखता तेका हें केलो जाल्यार हो दुखता आनी अशी ती परिस्थिती जाली आनी सेवा दल म्हणजे फक्त तुमी दिवचलकारच घेवन बसतात आमचें अशें कांय म्हणणें नासलें ना अशी एक किलमिश एक प्रकारचे तयार तेंच्या मदीं पूण सेवा दल खरें म्हळ्यार वाडपाक गोंयान भितर खूब संदी आशिल्ल्यो भुरगे तयार करप भुरग्यांक नवे वाटेन व्हरप भुरग्यांक एक नवी दिक्षा दिवप तांकां एक नवो विचार दिवप आनी काम करपाची एक उमेश तांचे भितर एक तयारी तांचे भितर उत्साह करप ही चळवळ खंडीत जाली आनी पुर्णता RSSन ताब्यान घेतली संबंद तेचें कारण अशें की चळवळ म्हणून सेवा दला कडेन पळयलें ना किंवा वैचारीक परंपरा चलयणारी एक संघटना अशें म्हणून पळयलें गेलें ना ही त्या वेळाच्या नेतृत्वाची एक सगळ्यात व्हडली कमजोरी पूण मागीर तुवें कितें नेतृत्व हातान घेतलें ना हांवें त्याच्या तो सायडीक कार्यकर्ताच उरलो पळय हांवें नेतृत्व घेतलें आनी त्या नेतृत्वाच्या आधाराचेर पयली गजाल एक केली की सेवा दल ही वैचारीक परंपरा विचारांनी घडल्या शिवाय माणसां खंबीर वळखूंक शकना आनी ते म्हाज्या हातीन येयल्या नंतर हांवें तें सुरू केलें आनी इवन मडगांव सुद्दां हांवें शिबीर घेतलें 8 दिसाचें शिबीर घेतलें त्याच्या नंतर हांव सगळ्याक काणकोण म्हणजे म्हाळशीक मेळप हेका मेळप दिवचले उबे केले आनी मागीर म्हाज्या कडल्यान जे कार्यकर्ते घडले ते विचारांनी पक्के घडले पण हांवें अशें खंयसरच निर्माण केलें ना रमेश गांवसाचें वलय त्यामुळे नेतृत्व जें आसा न्हय ते रमेश गांवस म्हणजे आमचो नेतो अशें खंय ना सगळ्यांच्या बरोबरीन रावूनच हांवें जें काम रमेश गांवकर हो
कार्यकर्तो तेन्ना आशिल्लो, कार्यकर्तो आज आसा. आजूय आसा आनी म्हाका केन्नाच नेते म्हणून भुशप. आतां हे सेवादळाच्या कडेन मध्यवर्ती कडेन आमचे पुणे आसा ना, थंय सुद्दां रमेश गांवस खबर ना. हांव सुकडू भोसले म्हणून जो आमचो आसलो त्याच्या कडेन सगळें करपाक दितालो आनी तेका फोकस करतालो. म्हाजी हीच पद्दत, आपणाचेर फोकस घेवप ना, दुसऱ्याचेर फोकस करप आनी त्या मानान तेका फुडें काडीत रावप. ह्या वेळार तूं शिक्षकय आशिल्लो? हय, शिक्षक आसलोच. 78 शिक्षक पेशान येयलो हांव. त्याच्या पयलीं हांव एका व्हडल्या कंपनीन कामार आसलो. थंयसर परमनंट जाल्लो. थंय पगार भरपूर आसलो, थंय बोनस आसतालो, थंय त्याच्या नंतर OT आसताली, सगळें आसलें. पण तें सोडलें कित्याक म्हाका अर्दो दीस गावतालो कामाक, पण म्हाका फूल म्हणजे अर्दो दीस म्हणजे शेनवारचो अर्दो दीस, हाफ डे तेन्ना शेनवार आसलो. म्हणजे म्हाका तें नाका आसलें आनी म्हाज्या फाटल्यान ते सगळे लागले, तूं वयशी जाल्यार त्रासान पडटलो, ते ट्रेनींग करूंक जाय आनी कितें. तुका शिक्षक तुवें पेशा हो जाणीवपूर्वक स्विकारलो, कारण तुका भुरग्यां बरोबर तरुणां बरोबर काम करपाची एक संद मेळ्ळी. थंयच्यान थंय ह्या विचारांचो प्रसार करप, ह्या लोकांक घडोवप, हे मेन तुवें तुजें उद्दिश्ट धरलें. सामकें. त्याच्यामुळे आनी तुका सांगपाची गजाल म्हणजे कितें, केवळ 250 रुपयान हांवें काम केलां 2 वर्सां. आनी तेय बी 250 रुपया आमकां कशें 2 म्हयन्यांनी मेळ्ळे जाल्यार मेळ्ळे, नाल्यार 3 म्हयने. तेन्ना सरकारी अनुदान मेळनाशिल्लें शिक्षकांक ना. सुरवातीक शाळा जाली सुरू नव्हती आमची, ती दुसरी सानेगुरुजी ज्ञानोपासना मंदिराची दुसरी शाळा सर्वांना सुरू जाली. थंयसून ते अशें जालें. 2 वर्सां तब्बल 250 रुपयाचेर मानधनाचेर आमी काम केलें. पण त्या वेळाचेर सुद्दां हांव सेवादळाच्यो शाखा चलयतालो. आनी थंय वचपाक, सर्वांना वचपाक रस्तो नासलो. 4 किलोमिटर दिवचर पासून, पण रस्तो ना, नुसती सायकल सुद्दां व्हरपाक. अशा वेळाचेर हांव म्हाज्या भुरग्यांक व्हरतालो आनी रस्तो तयार करतालो श्रमदानांतसून. खूब मोठ्या प्रमाणात तें काम करचें पडटालें आनी ताका एक जवळ जवळ 8 दीस लागताले ते रस्तो तयार करपाक. त्या रस्त्यानसून मागीर लोक सकयल देंवताले. म्हणजे अशें 1 आनी 2 न्हू, कितलींशींच कामां स्कुलाच्या भितर केल्लीं आसा आनी ते भुरगे अजून याद काडटात. सो तूं आसतना मजा आसली. बरें, एका अर्दान राष्ट्र सेवा दल, दुसऱ्या अर्दान शिक्षक, अशे तरेचें एक विधायक काम, आनी साने गुरुजी कथामाला, हेंय तुजे कारकिर्दीन घडलें. तुवें तुज्या आयुश्याचें एक ध्येय मारलें न्ही? हय. ध्येय मांडण्याच्या पेक्षा हांवें केन्ना ध्येय बी अशें कांय ठरवूंक ना. काम करीत राव. हे स्विकारलें तें काम करप, तें स्विकारलें तें काम करप. काम करता आसतना दुसरो आनी विचार ना. मागीर ते कितें आसूं, हांव घरा कडेन रातचो 12 पावतालो. हांव म्हजो फुडलो प्रश्न तोच. हें करता आसतना, कारण हें पळयलां राष्ट्र सेवा दल किंवा साने गुरुजी कथामाला एकदां तें उद्दिश्ट म्हणून घेतलें जाल्यार तातूंत तुवें झोकून दिवन काम करचें पडटा. अशे वेळार कुटुंबा कडेन तुजें दुर्लक्ष जालें अशें दिसता तुका? दुर्लक्ष म्हाजें जायनासलें. कितें, हांव रातचो 12 1 इवन 3 सुद्दां पावतालो. पण हांव घरान गेलो आनी सकाळीं घरानसून भायर सरच्या पयलीं म्हाजें लक्ष सगळ्यांच्या कडेन आसतालें. आनी म्हाका जास्त वेळ लागनासलो फॅमिलीच्या कडल्यान कितें आसा बदल घडत आसात ते. एका सेकंदाच्या भितर म्हाका रोखडेंच कळटालें कितें कितें घडटा तें. 1 सेकंदाच्या भितर. इतकी म्हाजी तकली शार्प आसली सारकी. त्यामुळे मागीर वेळ गावता तेन्ना हांव बसतालो तेंच्या कडेन आनी मागीर उलयतालो, हें अशें न्हू, हें तशें, हें अशें न्हू, हें अशें. म्हणजे म्हाका बाकीच्या सारकें तें समजून घे रे, बस रे, मागीर तेच्या फाटल्यान नरेटो लाय रे आनी करून घे, अशें कांय ना. भुरग्यांचें शिक्षण चालू आसतना तांचे कडेन लक्ष दिवपाक तुका वेळ मेळ्ळो ना? काय हें बायल पळयतालें? ना, तो म्हाका तसो वेळ मेळ्ळो ना. चुकोवन केन्नाय मेळटालो तेन्ना तांकां चुकोवन घेवन बसतालो हांव, अन्यथा ना. आनी तेंच्यांनीच स्वता शिकून सगळें फुडें सरलें. तेंच्यांनीच स्वता हें केलें. पण ताचेर म्हाजें कांय कॉन्ट्रिब्युशन ना. कळ्ळें? पण इतकें एकदां तर परिस्थिती अशी जाताली तेन्ना तो पगारय तसोच न्हू. म्हणजे भुरग्यांक दुदाचो डबो सुद्दां तेणें इतकें कठीण जातालें, तितके पयशे नासताले. बरोबर. मागीर जातालें कितें, तूं भायर व्हडलो भाव आसतालो, तो व्हडलो भाव मागीर दुदाचे डबे मागीर तांकां दिता. तूं पळय जो म्हणटा तो काळ पळय आसा, गोंय मुक्ती नंतरची फुडली 15 वर्सां ही ह्या हातूंत भितर सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय मनशाक तूं म्हणटा तशें दूद मेळोवप हें कठीणच आसतालें, साखर मेळोवप हें कठीणच आसतालें. तरी आसतना लोकांनी हळू हळू करून हे आपले संवसार फुडें हाडले, ते रेटले. आनी तूं तर लश्कराच्या भाकऱ्या बाजूने, कारण तुजे कडेन राष्ट्र सेवा दल आसा, थंय बी पयशांची कमतरता आसतली. आनी साने गुरुजी थंय पयशांची, थंय पयशे उबारताले कशे?
हो आतां त्या अनुशंगान आयिल्लो राष्ट्रीय सेवा दलाक लागपी पयशे मागीर साने गुरुजी कथामाल लागपी पयशे हे पयशे येताले खंयच्यान तुमी कशे तरेन पयशे उबारताले ते सामकें सोंपें आसतालें म्हाजी वळखी वाडल्यो न्हय मागीर ते सांगताले बाबा अमकें आसा शिबीर आसा इतके इतके पयशे दी नाजाल्यार आमी कितें करताले आतां खेड्याच्या सायडीन जर शिबीर जालें जायत जाल्यार पयशांची गरज पडनासली कोण आमकां भात करून दितालो कोण भाजी करून दितालो कोण दाळ करून दितालो कोण लोणचें हाडून दितालो आमचें काम जालें अशें प्रत्येक दिसा आमी ते बदलताले आनी त्या प्रमाणे आमकां 8 दीस आमचें शिबीर बिंदास्त जातालें म्हणजे लोकांच्या मदीं आमी अशें पावताले की लोकांक जोडून घेवपा खातीर की तुमी भात दियात तुमी रानात आनी आमकां शीत दियात तुमी आमकां दाळ दियात तुमी भाजी दिया आनी ते गांवूच अशें आसतालें भाजी पालो भरपूर त्यामुळे आमकां व्हडलेशे त्रास जायनासले आनी मध्यवर्ती ठिकाणाचेर खंय जालें जायत जाल्यार पयशा खातीर हात करताले आनी मजा अशी की प्रत्येकाक एक विश्वास आसलो हो मनीस जो हात करता एक्झॅक्टली तो पयसो थंयसरच वापरलो वयतलो इतकें तांकां जाणवतालें बरोबर आनी त्यामुळे म्हाका खंय त्रास पडलो ना म्हाज्या सहकार्याकय त्रास पडलो ना आनी तुवें म्हणलें तशें तुवें एक हे सगळे चळवळीन एक चारित्र्य स्वताचें बरें जाय पडटा कमिटमेंट जाय पडटा जो हो मनीस उपाशी रावन आपल्यालो त्याग करून आपल्या भुरग्यां खातीर वेळ दितलो तो बरो शिक्षक ताका लागून एक तर पयशेय दितात तूं म्हणटा तशी भाजीय दितात आनीक आपल्या भुरग्याकय धाडटात सामकें चलो किंवा चलयेक अशे तरेच्या कार्याक धाडप हेंय बी एक कमिटमेंट पालकांचें आनी तो तुका पळोवन ते करताले आसतले सामकें सामकें हें खरें तूं आतां जे सुरवातेक म्हटलें तुवें तूं सुरवातेच्या वेळाचेर तुजें अशें कमिटमेंट अशें कमिटमेंट ते कमिटमेंट हांवें केन्नाच चिंतूंक ना अशा शब्दांनी म्हाजें वर्णन काम करप म्हटल्यार तर काम करप थंयसर आनी कोणाचीच याद करप ना हांव 15 दीस आतां भारत जोडोची यात्रा ती हांवें कॉर्डिनेट केली 15 दीस हांव घरा कडेन ना भारत जोडो खंयची ती बाबा आमटेंची ओके ती गोंयान हाडलेली आनी गोंयांत चुकलेले म्हणून ती हाडली आनी जवळ जवळ 21 स्टेटींतले भुरगे आनी तांकां सायकली आनी ते सगळे कॉर्डिनेट हांव करतालो म्हणजे पिसफूल सोसायटीन तो म्हाका कॉर्डिनेट केलो आनी ते म्हणल्यार तूं म्हणल्यार की इतलो तेंप सेवा दल करून थंयसरच जातलो आतां एक्सपोजर घे त्याच्यामुळे हांव गेलो आनी ते केले बाबा आमटे 3 दीस आमच्या बरोबर आसलो अशें म्हणजे तेन्ना हांव 15 दीस म्हाजे सगळे बेडींग घेवन हांव घराच्या भायर म्हाका घर याद जायनासली केन्नाच म्हाका 15 दिसांक म्हाजें घर कुटुंब ना भायल्यान तुका खेपलो ना कितें समाज सेवा करता पळय मरे घरा तशें फिर करप हें सादें आसतालें व्हडलेशें नासतालें कित्याक एकदां कळ्ळें न्हय म्हाज्या कामाची गती तो जो वेग आसलो न्हय त्या वेगाच्या फुडें तेंचें कांयच चलनासलें खरें कळ्ळें ती एक वैशिश्ट आसता आनी दुसरें एक काम आसता तें म्हत्वाचें तूं व्यक्ती म्हणून जेन्ना बरो म्हणून उबो रावता न्हय तेन्ना कोणूच तुजेर किटकीट करिना जास्त तूं सगळे कडेन सगळ्यांच्या कडेन सारको आसता इवन आतां म्हणजे आतां म्हाजें लग्न सुद्दां जें जालें न्हय तें धमालच जालें ते म्हाज्या बापायन म्हणजे गंमत अशी आतां हें सगळ्यांक सांगचें पडटा की हांव इलोसो आसलो न्हय म्हयन्याचे सुद्दां नासलो तेन्ना ते अशें खड्डो मारून तेचे वयर हें घालतात माडाचे हे पिडे तेचेर बसता आनी मागीर तेचेर न्हाणयतात आनी ते पाणी खड्ड्यान वचपा जाय आसता कित्याक कोणाचेर तेचेर दांग वचोंक जायना म्हणून ही पयलींची पद्दत आसली तितून हांव तेंच्या हातीसून सुटलो आनी खड्ड्यान पडलो 1 म्हयन्याचो आसतना आनी हांव शुद्धीरूच येयना शुद्धीर येना म्हटल्यार बापायन कितें म्हटलें तुका ह्या घराचो जावूय करता कळ्ळें म्हणजे म्हाजे जावय पण त्या घरा कडेन 1 म्हयन्याचे आसतना जोडले गेले आनी मागीर हांव शुद्धीर येयलो मागीर जालें मागीर व्हडलो जालो मागीर म्हाका आवड आसली थंय त्या घरान वचपाक आजोळा आजी आसली म्हाजी मस्त पैकी मामा त्यामुळे आनी ते कुळागराची एरिया बेतकी म्हाज्या मामाचें घर आनी इतकी बरी एरिया की आंगण सोंपलें की पाट व्हांवता त्याच्या नंतर कुळागर त्याच्या नंतर व्हाळ थंयसून पाणीच पाण्याची जागा भरपूर थंय बांय एक्कय ना एकय बांय ना
अशा परिस्थितीन माझी जी ओढ असली ती निसर्गाकडे सामकी एकदम लागची झाली आणि ते पाण्याची हे झाले समोर येणारे दृश्य ते आणि त्याच्यामुळे थंयसर माझे जास्तीत जास्त ओढ ते बेतकी गावाशी असली आणि त्याच्यानंतर मागीर त्या बापायन सांगलेले न्हू उलयल्ले आणि आजी माझ्या फाटल्यान लागली आता तूं लग्नाक तयार जा ते भुरगे असलेत न्हू तेंचे ते आणि हांव म्हटलें लग्न जातलो पण अशा पद्दतीन म्हाका लग्नाक भट उपयोग ना हांव म्हाज्या पद्दतीन जातलो आणि ते मातशे गांवकार थंयसरले कळ्ळें ते कशेंच मानपाक तयार ना कशेंच हांवें म्हटलें त्या शिवाय हांव म्हटलें पांय हालोवचो ना आनी मागीर त्या व्हंकलेच्या बापायन सांगलें तो न्हिजून रावलो तो म्हणपाक लागलो आपूण नाल्यार जीव दितलो पळय कोणी जीव दिवप काय कोणी जीव दिवप ना जें तेणी ठराव कळ्ळें हांव रोखोक उलयलें मागीर दुसरो चुलतो आसलो तो म्हणपाक लागलो कितें आमी तुज्या कडेन अजिबात उलोवचें ना तुजें तोंड सुद्दां पळोवचें ना तुमी उलोवचें ना हांव उलयतलो कळ्ळें हांव तुमचें तोंड पळयतलो म्हाजी ही उलोवण्याची पळय पद्दत खंय आसा विरोध आनी कितें म्हाका एक सांग ह्या व्हंकलेच्या बापायन विरोध केलो चुलत्यान विरोध केलो बायलेचें मत कितें आशिल्लें तुजी जी पळय जावपाची लग्न जावपाची पळय ती रेडीच आसली कित्याक गंमत अशी आसा म्हणजे आतां राजू तुका सांगता हांव तेन्ना सुद्दां म्हणजे अगदी हँडसम दिसतालो वा कळ्ळें वा आणि ते माझे कपडे बी तसेच वापरप असले आणि त्याच्यामुळे कितें जाल्लें ते एक इम्प्रेशन आसता आणि माझे उलोवणें जें आसता न्हय त्या उलोवण्या कडेन खूब जाण आकर्शीत जाता हें हांवें अनुभवला बरोबर कळ्ळें कावन्सिलींग करता आसतना हांव ते म्हाजे जे आवाज आनी हे जे आसा न्हय चड उतार त्याचो खूबच प्रभाव पडटा हें म्हाज्या लक्षांत येयलें आणि त्यामुळे ती थंय कांय उलयना जाली ती काय जाय आसलें मनांतसून तूं जाय तें सांग तें आयकतली हे हो कमिटमेंट आनी तूं बऱ्याच दिशेन आपल्या व्हरतलो हो विश्वास तेच सामको 100% बरो मनीस आज्जेनच सांगलेले ह्याच्या इतको बरो मनीस आनीक ना आजी आमची सामकी बेस्ट आसली हय मामाची आवय ओके आजी सो अशे पद्दतीन तुजें लग्न जालें 25 रुपयांनी लग्न केलें हय येयलो हाफ डे मारली थंयसर रजिस्ट्राचेर सही मारली हाफ डे सोंपल्या बरोबर परत असो स्कुलान गेलो तिका धाडून दिली बेतके कारण काजूचो सिजन आसलो तेंचे काजू बिजू भरपूर तो सिजन आसलो तिका थंय धाडून दिली तुका जाय तेन्ना म्हटलें यो बरोबर एका वर्सांनी येयली ओ म्हणजे म्हाजें अशें लग्न हें अशें जालें कळ्ळें सो तुवें तुज्या तरुणपणा सावन तूं पळय राष्ट्रसेवा दल किंवा ह्या वैचारीक चळवळी भितर गेलो तुवें तुज्या वैयक्तीक जिणेन सुद्दां ही तत्वां पाळी निश्चित त्या शिवाय म्हाजें अशें म्हणणें की माणसान समग्रपणे उबो रावपाक जाय तुजें कितें सांगता तुज्या तकलेन कितें विचार येयल्यात आनी तूं कितें विचार करता चिंतन त्याच्या नुसारच तुजें व्यक्तिमत्व उबें रावपाक जाय आनी अशा प्रकारचें व्यक्तिमत्व खंयसरच शरण कोणाक वचना आनी म्हणून ते काळाच्या पलीकडे वचून सुद्दां काम करूंक शकता आनी टक्कर दिवंक शकता कोणाय कडेन जेन्ना ते अशा प्रकारचे इंटिग्रेटेड जेका आमी म्हणटा तशी पर्सनॅलिटी जर तुजी आसा जायत जाल्यार तुका जग तूं सहज जिखूंक शकता कित्याक इतकी तुज्या समोरची संकटां आसता पण त्या संकटां म्हणप ना कांयच न्हू कशें अशें म्हाका रमेश बाब तूं उलयता आसतना म्हज्या मनान एक विचार कळटालो तूं दिवचले भागांत रावता हय दिवचले हो मायनींग एरिया हय सारकें दिवचले लोकांनी ल्हान लोकांनी जे लोकांनी सायकली नाशिल्ल्यो तांणी ट्रक घेतले तांणी एक ट्रक घेतले 2 ट्रक घेतले 10 ट्रक घेतले कांय लोक सरपंच जाले कांय लोक फुडारी जाले आमदार जाले आनीक जांचे कडेन ल्हान घरां आशिल्लीं तांणी व्हडले बंगले बांदले तुका तुज्या भुरग्यांक तुजे हो पळय जे कितें कपडे खादीचे कपडे घालून तूं भोंवता तूं त्याग मूर्ती म्हणून तुका वळखतात हें सगळें घडटा आसतना एक भितरल्यान तुका तें जाणवलें आशिल्लें की तूं आरे तुका स्वता एक प्रश्न पडटा की आरे आपूण पयशे केले नात आपूण आपल्या भुरग्याक गाडी घेवन दिवपाक शकता काय कितें आपूण भुरग्याक एक बरो बंगलो ताका एक बरें कूड एक AC लावन दिवंक शकता काय कितें इतलेंच न्ही जाल्यार तांचे कडल्यान अपेक्षा आरे बापूय म्हणून आपल्याक कितें दवरलं ताणें एक व्हडलें घर दवरलां कितें ताणें आपल्याक फक्त एक समाजसेवक हें दवरलां बायलेकय कदाचित आसता ती दुयेंत आसता रे आपल्याला घोव आपल्याक खंयचे टॉप हॉस्पिटलान भितर बॉम्बेच्या हॉस्पिटलान भितर कित्याक ट्रिटमेंट दिना ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय पयशांच्यो पळय ज्यो गजाली आहात निमाणें कसलेंय संवंग घेवपाक मेळटा पूण पयशांचें संवंग घेवपाक मेळना तर तुका स्वता एक अशें भितरल्यान केन्ना अशें जाणवलें की पयशे आपणें केले नात आज पर्यंत म्हाका ही जाणीव जावंक ना पयशाची आतां तुका सांगता माशेलान 8 आणे जागो आसलो 8 आणे स्क्वेअर मिटर
म्हाजो मित्र आसलो थंयसर एक नारायण आवटे म्हणून, माशेल म्हाजे टेक ऑफ पॉयंट. त्याच्या कडेन TVS आसली, म्हाज्या कडेन कांय नासलें. ती घेवन हांव मागीर त्या सावथाक फिरतालो सगळे कडेन. त्या मनशान म्हाका ते 8 आणे जागा म्हूण सांगली. ती 8 आण्याची जागा म्हाका 5-10 हजार लोन गावताले. त्या 10 हजारान जर आमी घेतलेली जागा जायत जाल्यार आज हांव म्हाज्या इतको कोट्याधीशाणी दुसरो कोण आसचो नासलो, कित्याक आज 20,000 रुपया स्क्वेअर मिटर मार्शेलांत. म्हाका रमेश बाब, म्हाका एक प्रश्न तुका सामको एक विचारपाचो, कित्याक कार्यावळ म्हाका दिशिल्ली अर्दवरान कर, पूण अर्दवर इतलें कमी पडपाक लागला. तूं चळवळींतल्यान पर्यावरण चळवळी कडेन आयलो. हय. सो तें कशें जालें? राष्ट्रीय सेवा दल, साने गुरुजी कथामाला हें करता करता समता आंदोलन तुवें केलें, आनी पर्यावरण चळवळ ही आनीक एक वेगळी नवी. सो ही गांधी तत्वा कडेनूच जोडिल्ली चळवळ म्हणून तो आयलो. एक वैचारीक ताजे फाटल्यान. हय, त्याच्या फाटल्यान वैचारीक म्हणजे कितें, पयलीं खाण येयली ती आमच्या सरवणच्या वाठाराच्या गांवांत. थंयसून म्हाजें तिचेर लक्ष केलें. त्याच्या पयलीं पासून आसलें लक्ष. त्याच्या पयलीं पासून म्हणजे 2023 चिखल जातालो आनी थंयसून शाळेची भुरगीं येतालीं. सामकी शाळेची भुरगीं येतालीं, रिस्की सामकें आसलें. आनी स्कुलांतसून येवन हांव थंय कोणी सांगलें अशें अशें जालां. हांव थंय येदो गुणो घेतलो आनी तेंच्या रोड जो आसलो ट्रान्सपोर्टेशनचो कंपनीचो, थंय मदीं बसलो. ती आडयले आनी तें एक मोठें आंदोलन जालें. म्हणजे ती गंमत अशी आसा त्या हेची, हांव थंयच्या तुज्या फुडल्या हेच्या कडेन येवच्या पयलीं, की त्याच्या नंतर तुफान लोक मागीर, पण ते तितर वेस्टेड इंट्रस्ट जीप हाडली आनी तेणी भायरूच दवरली. हेचें कारण अशें की ही जीप लोकांनी फोडची आनी मागीर रमेश गांवसार उखलून पुलिसांनी व्हरचो. म्हाजें लक्ष सगळे कडेन आसतालें. गुडो मारपाक सुरवात केल्या गेल्यान वयर टापाचेर बसलो, गुडे मारप बंद जालें. थोड्या वेळान मागीर तेंच्यांनी पेट्रोल हाडलें. पेट्रोलाचो वास येयलो. सरळ गेलो, जिपेचें दार उगडलें, भितर बसलो आनी तांकां सांगलें हांव भितरलो देंवचो ना, तुमकां जाय तुमी जाळा, म्हाज्या सकट जाळची पडटली. सो तुमी ही जी तत्वां आसात जी राष्ट्रीय सेवा दलान घालून दिली, शांतताय जाय, लोकांचो सर्वसामान्य मनशाचो उदरगत जाय, शिक्षण प्रसार जाय, मेन म्हळ्यार मनीस म्हणून ताका एक म्हत्वाची ताजे भितर एक उर्जा निर्माण करपाक जाय. कितलोय सामान्य, कितलोय गरीब मनीस आसा, ही तत्वां तूं पायट आसून पर्यावरण चळवळ, उदकाची चळवळीन तूं पावलो. उदक सांबाळून दवरपाक जाय, जल संवर्धन ह्या चळवळीक तुवें झोकून दिलें. सो ह्या सगळ्या चळवळीचो जेन्ना तूं आज आढावो घेता, त्या निमाणे कडेन फाटल्यान वळून पळयतना तूं कितें जाणवता? अजुनूय फाटल्यान पळोवपाक म्हाजी तयारी ना. कारण तूं वेळतलो, तुका अजुनूय फुडें वचून दिसता. सामकें केन्नाच ना. म्हणजे क्षणभर सुद्दां म्हाका जाणवना हांवें आतां फाटसून वळून पळोवपाक जाय म्हणून. कारण कामाच सोंपना ना. पाणी काय खाणी म्हटल्यार तर हो प्रश्न थंयसून येयलो. 2006 ज्या वेळाचेर ती खाण थंय न्हंयचेर येता, न्हंय आमची पुरग्रस्त न्हंय, दिवचलची न्हंय. बरोबर. तर ते मायनिंगची लीज बाउंड्री आनी न्हंयचो काठ 1 किलोमिटर एकूच. म्हणजे सगळी उद्वस्त जाताली. आनी म्हणून म्हाका भितर पडचें पडलें. आनी थंयसून हांव भितर जो गुरफाटलो ते मागीर हांवें ठरयलें, अरे हो प्रश्न तसो सादो सुद्दां ना, हो प्रचंड गुंतागुंतीचो प्रश्न आसा. आनी इतर केवळ म्हाका रमेश बाब तुका एक निमाणो प्रश्न म्हाका विचारून दिसता. इतल्यो सगळ्यो चळवळी आमी पळयतात. गोंयचो मुक्ती लढो जालो, मागीर ओपिनियन पोल जालो, मागीर वेगवेगळ्यो विधायक चळवळी चल्ल्योच. राष्ट्र सेवा दल, साने गुरुजी कथामाला हातूंतल्यान लोक घडले. पूण आज कार्यकर्तो निर्माण जावपाची प्रक्रिया थांबल्या. बरोबर. कोणाक शाळेंतल्या भुरग्याक इंट्रस्ट ना, कॉलेजींतल्या भुरग्यांक आमी तर शाळेच्या वर्गांत परत रस्त्यार चड आसताले, कोणाक आज इंट्रस्ट ना. सांस्कृतीक चळवळी अश्यो तश्योच सरकारी पयशांचेर, नेत्यांच्या पयशांचेर चलतात. सो हें कितें? आतां हो एक खूब मोठो म्हणजे एक ज्वलंत प्रश्न आसा. हेचेरय हांव चिंततां ह्या सगळ्या गजालीचेर. कशें आसलें, मुक्ती लढ्याच्या नंतर जें एक वातावरण आसलें तें खुबशें पोशक आसलें. बरोबर. आनी त्या पोशक वातावरण वचून फुडलीं जी 20-25 वर्सां जे आसले न्हय, तितरसून ज्यो पिळग्यो घडल्यो न्हय त्यो घडल्यो. बरोबर. त्याच्या नंतर मागीर राजकारणाच्यो ज्यो एक स्थिती येवपाक लागली. राजकारणान पळय म्हाका दिसता घटकराज जातकीर आमचें नेतृत्व जें अजून पर्यंत चलतालें तांचे बद्दलचो लोकांचो विश्वास उरलो, कृतीशीलता तांचे कडेन नाशिल्ली. ताका लागून फक्त राजकारणान येवप, प्रचंड पयसो करप आनी कार्यकर्तो जावपाक जाय तो नेतो जावपाक सामकें, आनी तातूंतल्यान पयशे करपाक हीच एक संस्कृती जावन पडली. आनी त्याच्या मुळे आजचे भुरगे जे आसात न्हय तांकांय बी अशें दिसना की आमी कितें तरी करपाक जाय म्हणून. ते बी सामकें एकदम सुपरफिशियल, सगळें तेंचें वागणें सुद्दां सुपरफिशियल. आनी ताका जोडून तेचे पालकय तांकां ते मागता ते दितात.
सामकें मोटरसायकल म्हण मोबायल म्हण दिलो ना जाल्यार मागीर ते वायर स्वता भोवती गुठलोवन मागीर ते स्वताक शॉक लावन घेतात रामगांवचें उदाहरण ही सगळी जी गजाली आसात न्हय म्हणजे समाज आमचो सबंद समाज आमचो चुकीचे दिशेन चल्ला. राजू म्हाजें एक अशें मत आसा की आमच्या कडेन समाज ना गोंयांत. ही एक सगळ्यात व्हडली दुर्दशा. समाज म्हणून एकसंघ आमचे कडेन विचार करपी प्रक्रियाच ना. प्रक्रियाच समाज म्हणून अजिबात ना. आसा ते अशे एमॉर्फस ग्रुप वर्किंग फॉर देअर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी ही आमची तुजी मुलाखतीची कार्यावळ हांव सोंपयतां की एक जितो जागतो कार्यकर्तो कसो आसतो ताचें उदाहरण म्हळ्यार रमेश गावस. रमेशान कितें केलें ना. रमेशान ज्यो पळय सतत म्हणजे ताणें म्हणलें 7वे आसतनाच्यान एक उद्दिश्ट ठरयल्लें आपल्याक ह्या दिशेन वचपाचें आनी ताका इतलें हमेशा आयलें आसतलें. दिवचले मायनींग एरियान रावता. एक कोणें तें सांगलें आसतलें 2 ट्रक घे थंयच्यान ते 10 ट्रक करप ताका सहज शक्य आशिल्लें कारण ताजे शिकयल्ले भुरग्याच हे सगळे वेवसाय नाशिल्ले. पूण ना ताणें साने गुरुजी धरलें. ताणें राष्ट्र सेवा दल धरली. ताणें विधायक चळवळी चलयल्यो. ताणें पर्यावरणाची चळवळ चलयल्यो आनी आज 75 वर्सां कडेन तो पावला तेन्ना तो चिंतता की अरे ना आपल्यालें काम अजुनूय उरलां. म्हाका दिसता एक सच्चो समाजसेवक आनी आदर्श समाजसेवक कसो आसचो हाजें मुर्तिमंत उदाहरण म्हळ्यार रमेश गावस. तुमी आयज आमचे कार्यावळीन आयले तुमकां हांव सामको धन्यवाद दितां. आनीक तुमच्या जरी अशे तरेची पिढयो घडल्यो नात तरी तुमचें काम वाया वचचें ना इतली म्हाका खात्री आसा. तुमचे कडेन पळोवन कांय नवे कार्यकर्ते तयार जातले. कांय लोक फुडें येतले. नवे पिळगेक केन्ना तरी दिसतलें की आतां बस गोंय सामकें कड्याच्या टोकार पावलां आनी तें पडपाचें आहा. आतां बस आतां मातशें भायर सरया एकठांय येवया. एक सामाजीक राजकीय सांस्कृतीक चळवळ खर करपाची वेळ आयल्या. खर करपाचो खेळ आयला. धन्यवाद रमेश बाब. धन्यवाद आपयल्या बद्दल. पळयत रावात गोमंतक TV.